आमी बायकून फ्रांसीस शेवेराक मान दिवंक हांगासर येता. कित्याक काय? कित्याक बायकून फ्रांसीस शेवेरान आपल्याचें जिवीत एक उक्चें पवित्र पुस्तक केलें. देवाच्यो आज्ञा, देवाचे मानमेंत आपल्या जिवितांत ताणें पाळले आनी ताका पळोवन जायते जाणांनी जेजूचो पाटलाव केलो. म्हणून आमचें जिवीत उक्चें पवित्र पुस्तक करुया. देवाच्या मानमेंता प्रमाणे आमी जिवया. दुसरे सुवातेर हे देवाचे मानमेंत पाळूंक आमच्या भुरग्यांक शिकोवया. आयज आमच्या भुरग्यां लागीं तर दोतून विचारीत 10 मानमेंत विचारीत भुरगीं नकोत. पयलो खंयचो काय म्हळ्यार 7 वर्स सांगतली, 7वो खंयचो काय म्हळ्यार 8 वर्स सांगतली. पूण ह्याच भुरग्यां लागीं तर विचारीत बाबा खंयचो मोबायल बेस्ट तापकून सांगतली. खंयचो मोबायल बेस्ट सापकून सांगतली. आयज आमची भुरगीं आमची दोतून नकोत, पूण मोबायल खंयचे बरे आनी तांचे फिचर्स कितें हे सगळे इस्कुटावन आमची भुरगीं सांगतात. आनी जेन्ना ह्याच भुरग्यांच्या जिवितांत आडखळी येतात, तुफानां येतात, मोड येतात तेन्ना ही भुरगीं सांडटात आनी थोडीं बाबडीं ड्रग्साची गुलाम जातात, थोडीं जीव दिवंक सोदतात, थोडीं वायट रस्त्यार पावतात. अय बापायनो, गरज आमच्या भुरग्यांक ल्हानूचतान हे 10 मानमेंत शिकोवंक, देवाच्या मोगान आनी एकामेकाच्या मोगान भुरग्यांक वाडोवंक. बायगोवन फ्रांसीस शेवेरान भुरग्यांक जेजूची हाडली. कापीण वाजोवन भुरग्यांक दोतोन शिकवली. आमी कापीण वाजोवपाची गरज ना, पण आमी तर आमच्या भुरग्यांक घराब्यांत आमच्या माडयेर बसून थोडोसो वेळ तांकां देवाची ओळख दिली. दुबावरीत ही भुरगीं वाडटा वाडटा देवाच्या आनी एकामेकाच्या मोगान वाडटलीं.